sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there in his arms. Oh, in his arms he'll take and shield. Find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing it out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus.
तुझे
పంతించియకు నేను 389 S11.
Yohanan 13:1. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो मोगाळ बाप माक वाल्डर आमकां एक आपोवणें दिते आसा. समयाच्या शेतांत वावुरचें कितलें संतोश भरीत बागीपण मुंगी म्हणून जेजू क्रिस्ता विशान जायतो नियाळ ताणें केल्लो ताच्या विशान पुस्तकां बरयलीं आनी साबारांक क्रिस्ता थंय ताणें ओडुल्लें. आज त्याच क्रिस्ताच्या गोपांत तो भायर सरून गेला. ताका आमी आदेवस म्हणूंक सांगाता मेळ्ळ्या. सो आमी ताका शासनाचें इनाम दिवन दिवन मागया. ताच्या दुखेस्त भावांक भयणींक कुटुंबदारांक सैऱ्या दैऱ्यांक आमी बुजयता. आमी सर्व हांगासर आसचीं उपकारी मनान आसांव. बेजाराई वा दूख मनशाकी उपकारी मनान, कित्याक देवान इतल्या बऱ्या याजकाक आमकां दिल्ल्या. हे मिसाचें बलिदान ताचे खातीर आमी भेटयत आसतना आमचे पसोती तो मागून धाडून दी म्हणून आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पथकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव धरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवसार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, माग तुझ्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मणियारपण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सर्गार महिमेवंत करून त्याच मणियारपणाची नाम दी म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापण पुस्तक असले वसा तवळ सर्गींत हांव म्हाका एक ताळो आयकलो. ताणें अशें म्हळें, इतलें बरें सोम्या तें मरण पावलेली भागी. तितल्यार आत्म्यान म्हळें, वय तांच्या कश्टा वावटींत हांव तांकां सुटका लाभतली, कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सवें आसतल्यो. देवाचें उतार हें. उगडासकर सर्वेस्परा सुरवेरतावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण केदींच विसर नाका. पुर्विल्या काळासून तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या सुखी अपराधांचो उगडास धरिनाका. तुजे निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुका सर्वेस्परा आत्मा म्हजो हांव उबारतां. म्हज्या काळजाचो कंठुस्को हाळू कर. म्हज्या तळमळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आट्या विट्यांचेर दीस घाल. म्हजे कश्ट पळय आनी सगळी म्हजी पातकां बोगशी. तुका सर्वेस्परा आत्मा म्हजो हांव उबारतां. तुका सर्वेस्परा आत्मा म्हजो हांव उबारतां. तुका
काळजा तारून करिनाका बघा सर्वेस परसो ताळो ऐकाया वंदन तुका ख्रिस्ता सर्वेस पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो माथ्या प्रमाणे जेजो क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लोकांसो जमो पळेवन जेजो दोंगरार सोडलो थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरशी आयले तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परे तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचें रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सादी मळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचें दायज देवाची खुशी करूंक बुखेतात आनी थान येता ती कितली बागी ती ददोशी जातली दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळय मेळटालो समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले निती पसोवतूंक दगदणी बगता ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचें म्हजे पसोवतो तुमकां अकमान सुसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपां कर्ण तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी कितली बागी संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा देवाचें उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय बोमगाळ बाबा भयणीनो प्राजीत काळांत आमी आसोन सुमयांच्या कश्टां मरणांचो नियाळ करून जिवंतपणाच्या संभ्रमाक आमकां समी आयती करून आसा प्राचीन काळाक सहज जाल्लें भक्तीपण आदारून आमची काळजां मनां बरोवशाच्या नव्या जिविताक सुमयांच्या जिवंतपणाच्या संतोशाच्या संभ्रमाक आमी तयार करून आसा सुमयांचें जिवंतपण आमच्या बावडताची बुनयाद जावन आसून आमकां संवसारी जिविता उपरांत वा मरणा उपरांतल्या ससनाच्या जिविताचो बरवसो जावन आसा त्याच बरवशान संवसारी जिविताक आदेवस मागोवन सरनांत चल्या नव्या जिविताक उतरून गेल्ल्या आमचो मोगाळ याजक मार्क वाल्डर हाका अंतीम विदाय पाठोवन ताच्या आत्म्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी ह्या वेदी भोंवती संगता मेळ्ळ्या हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सुमयांतय मरण पावलेली बागी तांच्या कश्टां वंटितावन तांकां सुटका लाभतली आनी ताच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सवे आसताल्यो आज मनादी बाप मार्क वाल्डराच्या मरणाची रीत चलयत आसतना पवित्र पुस्तकाची ही उतरां तांच्या सगळ्या जिविताक भोव लागशिल्ल्यान लग्ती जातात देवान तांकां दिल्ल्या जिविताची 87 वर्सां 87 इयर्स तातूंत 60 वर्सां याजकपणाचें जिवीत संपूर्ण रितीन जियोन
आपणाच्या जिविताचो शेवट देवान दिल्ल्या मिसांवाचें ते फळां बरेत रितीन जियेल्लो याजक आज सोमयांतय तो मरण पावला आनी नव्या जिविताक उतरून गेला. संवसारी जिविताक सहज ते कश्ट दूख पिडा शिडा संकश्ट हें सगळें आतां संपलें आनी ताचे सवय आसा ताच्या बऱ्या कृत्यांचो सांगात मात्र. देवान ताका ह्या संवसारांत जायत्या बऱ्या गुणांनी ताका भरिल्लें आनी विशेश शेगुणांनी ताका निटयल्लें आनी ह्या सर्वांचो बरो उपयोग करून पवित्र सभेक आनी सगळ्या समाजेक दायज तो दिवन आतां सोडून संवसाराच्या सर्गींच्या राजाक तो गेला. बाप मार्क वाल्डराचे सगळे जिविताचेर एक नदर घालता आसतना हेच्या सुवार्थेंत जेजूची उतरां 8 बागी विशयांतलीं शिकोवण धर्मोण दिसतात. जें कितें सोमयान ताच्या शिकोवणेचो सारांश म्हणून 8 बागेन आमकां दिला ती शिकोवण जिणेंत कार्यगत करून जियेल्लो याजक मनादीक बाप मार्क वाल्डरान आपणाची एक आत्मचरित्रा ऑटोबायोग्राफी बरयल्ली आसा. गोरवांक सोरोवपी एक याजक जाल्ली कथा. लोकांचो याजक मार्क वाल्डर आनी तो ताच्या जिविताचें सगळें चित्रण आमकां मेळटा. एक याजक जावन गुवळीक वावरा मारिफात लोकांच्यो आत्मीक गरजो सुदारसून सोमयांचो बरो सेवक तो जालो. निवृत्त जाल्ल्या उपरांतय ताणें आपणाची आत्मीक सेवा मुंदोरून व्हेली. आपल्या बरपा आनी शिकोवणे मारिफात पवित्र सभेचो विशेष मोग ताका आसलो मात्र न्हय. हे पवित्र सभेचें शिकोवण लोकांक पावोवंक जाय म्हणून ताणें निर्धार घेवन ती लोकांक पावोशें आपल्या बरपांनी ती पावीत केल्या. दुबळ्या नकट्यांच्या हक्कां खातीर झुजोवन न्यायनितीचो ताळो तो जावं पावल्लो. आपल्या मायभाशेचो विशेष मोग आसून कोंकणी साहित्य संस्कृती भास आनी पत्रिकोद्यम मारिफात कोंकणी समुदायाक मात्र न्हय सगळ्या समाजीक ताणें वर्तें देणें तो दिवंक पावला. आपल्या निस्वार्थी साद्या आनी प्रामाणीक जिणे मारिफात एक कोरो गवळी आनी प्रवादी तो जावन आसलो. आपले तत्व आदर्श आनी तो केदींच ताणें सोडदोड केल्ली ना आनी ह्या खातीर कितेंय कश्ट भोगूंक आसा जाल्यार तो धैर्यान ते फूड करून सोंसून आयिल्लो एक भाग्यवंत याजक बाप मार्क वाल्डर. सोम्यांचें 8 बागेची शिकोवण ताच्या सगळ्या जिवितांत ती प्रतिफलीत जावची आमी पळयता. सांव पावलोच्या उतरांनी आमी समजोवचें जाल्यार कोणाक कितें कितें हांव जावंक जाय आसलें तें हांव जालो. हें सगळें हांवें सुवार्थे पसोत हांव तें करतां. कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां हें वाचूंक मेळटा. आनी मार्क वाल्डर फकत देवाचें आपोवणें संपूर्ण तरान जिवच्याक स्वार्था परगट करचो आनी स्वार्थाचो साक्षी जावचे एकाच उद्देशान तो जियेलो आनी ताचें याजकी जिवीत तो संपूर्ण तरान जियोन आपल्या जिविताचो शेवट ताणें जोडलो. देवान दिल्लें आपोवणें मिसावून तो पवित्र रितीन जियेलो. बाप मार्क वाल्डराचें जिवीत एक युकरिस्ताचें जिवीत. सोम्यान युकरिस्त घडता आसतना उंडो घेतलो, आशिर्वादीत केलो, मोडलो, शिसांक दिलो आनी तो करूंक आदेश दिलो. बाप मार्क वाल्डराक देवान जिविताचें देणें दिवन पवित्र स्नाना मारिफात सोम्याच्या कुटुंबांत ताका भरती केल्लो. संवसारांत हांवें ताका विंगड करून याजकी दिक्षे मारिफात ताका आशिर्वादीत करून आनी ताच्या समर्पीत जिणे मारिफात आपणाक मोडून लोकांच्या सेवेक ताणें ताकाच ओपसून दिलो. आनी हें ताचें सार्थक जिवीत, संपूर्ण जिवीत
ह्या देण्या पासोन आज ताका आमी हांगासर अंतीम विदाय पाठयत आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. आपल्या बरेपणाचें दायज घेवन सर्गींच्या राजाक उतरून गेल्ल्या ताका अमर जिवीत आमी मागया. आपल्या समर्पित जिणे मरिपात पवित्र सभेक, कोंकणी समुदायाक आनी सगळ्या समाजाक ताणें दिल्लें दायज अमर उरोवन आमी सोमयांच्या 8 बेगीचें जिवीत जियोन आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक आमकां तो प्रेरण जावं. आपणाचें दाव धांवन जैत असो मुकुट जोडूंक फोव जावं आनी सर्गींचें ससण सूख ताका मेळो म्हणून आमी मागया. आमेन. उबी रावया. सोम्या मुखार आमची प्रार्थना आतां भेटोवया. जीवदात्या देवा, तुझ्या पुता जेजून आपल्या कश्टा मरणा वरवीं जिवंतपणाच्या वरवीं उगडापे केल्ल्या सोडवणेचो गोठो शिकोवच्या पाप साहेबाक, सर गवळ्यांक, याजकांक, धर्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. कोवी सभेंत ही शिकोवन फळादायक जावंक म्हूण मागता हांव. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. अमर देवा, तुझ्या वावरा शेतांत निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्या सर आमच्या जेजीच्या गवळ्यांक आनी याजकांक तुज्या महिमे बरी जिणेंत वांटो लाभय. तुजे सांगातात आनी ससनाक दियेशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कृपे दातारा, तुजेर बरवसून आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या जेसीक दिवन मरण पावल्ल्या आमच्या याजक बाप मार्क वर्ल्डराचेर तुज्या महिमेचो प्रकाश पंकय. ताच्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बुजवणेच्या बापा याजक बाप मार्क वर्ल्डराच्या मरणातय दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबाक आनी तांणी सेवा दिल्ल्या लोकांक तूं आदार जा. ताचे सोबे रावून ताचे मागणें आयकून घे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. धन्या देवा, आज मरणाच्या रितीर हजर जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणेन संतोष मोतीक समाधान दिवन तांकां तूं जाजोसकाय कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुवें दिल्ली सर देणी आमच्या बऱ्यापणाक दिलाय. मरणय आमचे खातीरच तुवें तें येवंक सोडलाय. आमी नव्या जिविताक उठच्याक आमच्या भावाक तुज्या गोपान घेतलाय. ताची पदकां बोगोस आनी ताचे मारिफात सर्गींची देणी आमकांय लाभच्याक ताची विनवणी मानून घे. मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पान 123 123 C61. संसार
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या पवित्रता रवा सर्वेस्पोर मानून दी. सर पदवेदार देवा, मार्क तुज्या याजकान जेजूचे गूढ संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे मैमेवंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्णायेन दोशी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिवीताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार तेंचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडोन वेता आनी सर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटोसो गुटू परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमची गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा मार्क वॉल्डर याजकाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्रां वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच जेजू बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुन्हा जिवंतपण सो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडेत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. हांव समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगती सांजू सपती भगवंत दर्दूत आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सरवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पानीक शेंबा विनोद 192 D88.
प्रार्थुया. बहु दयाळ बापा, मार्क तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण साबार फावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन ताका भोगूं दी म्हण व्हडा बरवशान तुज्या लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवातीन आमच्या याजक बाबाक श्रद्धांजली पाठयता. बाप रुपेश मारता. मनशा तुका आसा एकच जिणी, कर ती प्रेरणाची काणी, बरय ती भांगराळ्या अक्षरांनी, जावन ती हेरांक एक निशाणी. देवादीन बाप मार्क वॉल्डर हाची जिणी सबारांक प्रेरणाची जिवी काणी. तो एक उत्तीम लिखितां बरोवपी मात्र न्ही, बगार आपलें जिवीतच भांगराळ्या अक्षरांनी बरयलेलो शाणो याजक, मनशापणाचो याजक. आज भावार्थाची, पेल्याच्या मोगाची आनी अशें बागेवणपणाची निशाणी सोडून आमचे फुडें तो गेला. 58 वर्सां मंगळूर दियेचेचो नामनेचो याजक जावन देवाचे आनी लोकांचे सेवेंत जियेल्लो फादर मार्क वॉल्डर फाटल्या 4 वर्सांतावन सान जुजे वास घरांत आपली निवृत्त जिणी जियेतलो. ह्या मार्चाच्या 7 तारीखेर सांजेर आपले 88 वर्सां प्रायर फादर मुल्लर आस्पत्रेंत अंतरलो. पेरमुदेंत 1936 ऑक्टोबर 22 तारीखेर श्री बेंजामिन वॉल्डर आनी श्रीमती कार्मिन वास ह्या जोड्याक 13 जाणां भुरग्यां पैकी 14 जावन जल्मल्ल्या बाप मार्काचे कुटाम क्रशेचे. पेरमुदे सान फ्रांसिस सावेर इस्कॉलांत 5वी क्लासी पर्यंत शिकतस दुबलिगे निमती शिकप मुंदरसूंक जालें ना. गुड्यार आपूण गोरवांक सरयतना इस्कॉलाक वेच्या हेर भुरग्यांक पळोवन दोळ्यांनी दुखां देंवताली म्हणून ताणें एका संदर्शनांत सांगलेलें आसा. उपरांत टेलरिंग क्लासीक सयत गेल्ल्या ताणें हेरांक तावन आर्थीक कुमोग घेवन सांगातास घरचे कृशी काम करून बचपे इस्कॉलांत 10वी शिकाप संपयलें. त्या उपरांत सेमिनरीक भरती जाल्या ताका 1966 फेब्रेर 22 तारीखेर मंगळूर दियेसेजे खातीर याजक नेमलो. बारकुरू कासिया शिरवा फिरगजेनी सहायक विगार जावन वावरल्या उपरांत राखणो हप्त्याळाचो संपादक जावन त्या उपरांत आमेंबोर्ड मूडबिद्री तांडीर बावी सिद्धकट्टे गंटलकट्टे ह्या फिरगजेनी विगार जावन आलंगार माउंट रोजरी संस्थान चापलीन सेवा दिवन 2020 तावन सान जुजे वास प्रायस्त याजकांच्या घरा आपली निवृत्त जिणी तो जियेतलो. 58 वर्सां भावार्थाची मोगाची सेवेची याजकी जिणी जियेलो बाप मार्क वॉल्डर जायत्यांक प्रेरण जाल्लो आसा. बाप मार्क वॉल्डर पयल्यान पयलो पत्रिका मिसांव जियेल्लो लोकांचो याजक. सेमिनरींत आसतनाच आत्मविकास म्हणलें नैतीक मोलांचें पुस्तक ताणें बरयल्लें आसून सेमिनरीच्या प्रकाशालयाची जबाबदारी घेवन बायबल आनी क्रिस्ती भावार्थाक संबंदी साबार कडतिल्यो आनी ल्हान पुस्तकां ताणें परगटलेलीं आसात. त्याच वेळार ताणें बरयल्लें भगवान येसू क्रिस्ता कन्नडा पुस्तक फामाद जालें. याजक जाल्या उपरांत युवा जनां खातीर प्रेम मत्तू जीवना म्हणलें पुस्तक
आनी दुसरे विश्व महासभेचे नवीकरण लोकांक पावोवंक राखणो तशें मित्रपत्रांनी जायतीं लेखनां ताणें बरयलीं. ताच्या संपादकपणार आंज आनी आमची माई पत्रां आनी 12 वर्सां राखणो हप्त्याळें नव्या चिंतपान सोबलें तर ताच्या निमाण्या दिसांनी लोकांचो याजक नांवान आपली आत्मचरित्रां ताणें बरयल्या. राखणो संपादक आसतना भूसुदारण कायदो आयिल्लो तेन्ना दुबळ्या लोकांक भूंय मेळचे खातीर महेश शिबिरां मात्र न्ही, राखणो हप्त्याळाचे दफ्तरच लोकांचे सेवे खातीर वापरन खऱ्यान लोकांचो याजक तो जालो. 1973 वर्सा मंगळूरांत हांव येताना राखणो पत्रां मुखांतर मनवी करून दान जो म्हण निराश्रितांक घरां बांदून दिल्लो हो याजक पात्रिका मिसांव खऱ्यान जियेल्लो याजक. फिरगजनी विगार जावन आसतना साबार गरजेवंतांक घरां, घरचीं पाकी, बांयो, घराक वीज सकत असली लोकां केंद्रीत कामां केल्लो हो बरो याजक, मनशापणाचो याजक बाप मार्क वॉल्डर. दुसऱ्यान जानवायेचो याजक कोंगणी सुपुत्र. आपले याजकी तरबेती शिवाय मनशास्त्रांत BA, कन्नडांत MA, बायबल सोसायटी तावन बायबल भाशांतर कोर्स, पत्रिकोद्यम कोर्स, मुंबई झेवियर इन्स्टिट्यूट हांचे तावन मिडिया डिप्लोमा तो शिकलो. मिसा ग्रंथ आनी देवस्तुतेची पुस्तकां कोंकणी भाशेक भाशांतर करचे प्रांतीय समितीचो सांदो 1970 कोंकणी भाषा मंडळ स्थापनान मुखेल पात्र 1970 अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेंत वावर 1974 पर्यंत आनी उपरांत ताचो सल्लागार 1988 इंडियन कॅथोलिक प्रेस असोसिएशन हाचो खजनदार 1970 रोमांत जागतीक कातोलिक छाप्या संघटनाच्या महासंमेळाक भारतांतून प्रतिनिधी 1980 मंगळूर आकाशवाणीचो सल्लागार UPSC कमिशन हाच्या कोंकणी परीक्षेक पाठ तयार समितीचो सांदो तशेंच हे परीक्षेचो मॉडरेटर आनी परीक्षक ही जानवाई आपणाते आसली. ताणें जाता तितल्या मापान आपल्या उतरान करण्यांनी वांटली आनी आपले याजकी सेवेंत वापरली. तिसऱ्यान बाप मार्क वॉल्डर प्रेरणाचो याजक, साधनाचो याजक. बाप मार्क वॉल्डर कुडीन मोठवो तरी व्यक्तित्वांत उंचाय असो. आपल्या हास्ती आनी शाण्या उतरांच्या जिणोसान सगळ्यांक संतोष बरी दवरचो हो याजक साबार कोंकणी बरोवप्यांक व्हड प्रेरण जाला. साबार साहित्यींक बापूय आनी भावाच्या स्थानार रावून हात धरून चलयल्लो शिक्षक याजक हो. देखूनच फाटल्या थोड्या हप्त्या आदीं जाल्ल्या साहित्य कार्यांक सयत ताका आपयला आनी तो थंय पावला. हो सादो प्रामाणीक शीद उतरांचो याजक देखून ताच्या इश्टां पैकी क्रिस्तांव मात्र न्ही हेर धर्माच्या बावंडांची व्हड वळेरी आसली. ताच्या जिवनांत ताका जायत्यो प्रशस्ती लाभल्यो आसात. मानसोबानातावन महान मनीस पुरस्कार, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार, राखणो अमृतोत्सव पुरस्कार, विश्व कोंकणी केंद्रातावन जीवन सिद्धी पुरस्कार आनी ह्या सर्वाच्या केसड करून जायत्या लोकांचो मोग ताणें जोडला. आनी आतां देवान दिवची व्हड प्रशस्ती घेवच्याक तो आमचे फुडें गेला. 2023 म्हणजे आदल्या वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत ताका राखणो म्हयन्याचो व्यक्ती मान दिवन मान पाठोवन हांवें ताचे लागीं संदर्शन काडल्या वेळार ताचे लागीं संदेश विचारलो आनी ताणें जिविताचो संदेश दिलो. आनी आनीक उतरान म्हणचें जाल्यार ताणें दिलो संदेश ताच्याच जिविताचो सारांश म्हणयर. ताणें ह्यो 3 संगती सांगल्यो राखण्यार छापून आसात ऑक्टोबराच्या आदल्या वर्साच्या. पयलें, कोंकणी उलोवया, कोंकणी उरोवया.
दुसरें आयच्या डिजिटल संवसारांत सोंसणिकेन आमी वाचया, वाचलें विश्लेशण करया आनी जानवाई जोडया. आनी तिसऱ्यान ताणें म्हळें देवाक आराधन करया, हेरांक उपकारी जावया. मोगाचेनो, ह्या मागण्याच्या आनी मनशापणाच्या याजकान कितें आपूण उलयलां तेंच ताणें केलां म्हणयत. देवाचें उतर मुन्यांचें पुस्तक 4 अध्याय 7 ते 8 वळ अशें म्हणटा. जानवाई सांडी नाका आनी ती तुका राखतली. तिचो तूं मोग कर आनी ती तुका सांबाळटली. तिचें मोल वळखून घे आनी ती तुका वर्तो करतली. तिका वेंग मार आनी ती तुका मान हाडटली. खरेंच जानवायाचो मोग केल्ल्या बाप मार्क वॉल्डरान सर्गींची जानवाय जावन आसच्या सोम्यातय आज तसो शेवट जोडला म्हणयत. बाप मार्क वॉल्डर, आदेवस तुमकां. देवाच्या घरांत तुमी ससनाक रावा. मोगाच्यानो, बाप मार्क वॉल्डर आमच्या वॉल्डर गेल्या कुटुंबाक देवान दिल्लें एक वर्तें दिरवें. ताच्या जिविता खातीर धन्या देवाक आमी अर्घां दिता आनी आमच्या कुटुंबाक ताणें दिल्ल्या सेवे खातीर आमी आभारी जावन आसा. वॉल्डरां गेल्या कुटुंबा तर्फेन आम्हा सर्वांचो उपकार बावडूंक आशेता. ताच्या धार्मीक जिणेच्या पयणार ताच्या कश्टा सुखांक वांटेली जाल्ल्या सर्वांक आमी ऋणी जावन आसा. आमचो गोवळी बाप अदीक मनादीक पिटर पाऊल साल्दाना, निवृत्त बिस्प अदीक मनादीक लुईस पाउलसोस, विगार जेराल भोवमनादीक मॅक्सिम नोरोना तुमकां कुटुंबा तर्फेन काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीन उपकार बावडूंक आशेता. फादर अनिल असो, तशेंच सांजुजे वास निवासान कुमोग दिल्ल्या धार्मीक भयणींचो आनी सर्व वावराड्यांचो पिडेच्या वेळार तांणी जतन घेतिल्ल्या खातीर आनी वेळार ताका शुश्रुशा लाभासी केल्ल्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर सांगाती ह्या जागांक तांच्या सांगातपणा खातीर देव बरें करूं. आज मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या सर ह्या जागांचो, धार्मीक भयणींचो, कुटुंबादारांचो, तशेंच ताणें सेवा दिल्ल्या पिरगज्यांच्या सर ताच्या मोगाच्यांचो आमी उपकार बावुरता. बाप मार्क वॉल्डराच्या अंतीम पयनाची रीत सोलोवंक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकारिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. बाप मार्क वॉल्डर हाच्या कुटुंबादारांक परत सोमिन्स बुजोवन दी म्हणून म्हजें मागणें आसा. ताची सेवा केल्ल्याचो एक घडी बरो हांव उडास काडटा. प्रत्येक जावन तवळ तवळ भेट दिल्ल्या कुटुंबादारांचो, ताच्या जिणयेंत संतोश हाडल्या सगळ्यांचो. पण प्रत्येक जावन बाप अनिल आमचो जुजेवास घराचो गार्डियन, ताचो थंयसराच्या सर याजकांचो, सिब्बंदी वर्गाचो, सिस्टरांचो मनपूर्वकी उपकार बावुरता. बाप माकाच्या जिवितांत जायत्या दाक्तेरांनी सेवा दिल्या. तवळ तवळ आस्पत्रेक वेचें पडटलें आनी तशें आसतना ताका दिल्ल्या सेवा दिल्ल्या सर दोतोरांनी निमाणे घडये पोर कुमक केल्ल्या डॉक्टर ग्लेन हाचोय उपकार बावुरता. डॉक्टर नर्सां, सर सिब्बंदी वर्गाचो उपकार बावुरता. प्रत्येक जावन डिरेक्टराचो, एडमिनिस्ट्रेटरांचो, चापलेनांचो, सर सिस्टरांचो, कुमक केल्ल्या समेस्त जाणांचो, आडलत्यांत आसच्या समेस्तांचोय उपकार बावुरता. हांगासर आसच्या
आमच्या निवृत्त गवळयोपांचो विगारचरांचो चांसलर बापांचो सर याजाकांचो आनी आमकां सर तरांनी हांगासर मागण्याचो आदार बसयल्ल्या तुमा सगळ्यांचो हांव एकाच उतरान उपकार बावडटां. देव तुमकां ताचें मिसनार आशिर्वादां दिवं दी. प्रत्येक जावन हांगाचो विगार पाप रॉकी डेसा आमची सक्कड तयारी करता, सक्कड वेवस्था करता. तशेंच आमचे माध्यम मित्र प्रत्येक जावन कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आयची ही देवस्तुती आमकां जाळी माध्यमाचेर घालता. तांचो उपकार बावडटा. तुमचो समेस्तांक देव बरें करूं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन कायदो बावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धनी देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बावाची याजाक माक वाल्डराची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. बापा आमच्या बाबाचो याजक मार्क वॉल्डराचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक आमच्या भाव याजकाक साबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळटेन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं वार्त्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशिंकर. अशें क्रिस्त सवें पावोन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जीव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दयेक नायिका कोणी मोन पळोवना जाल्यार बेगीन तुमी येया. मोन्नाचें दिश्ट घालून मदल्यान खुर्सा फाटल्यान पुरशांक बसा आनी थंयसर सिमिस्त्रीच्या गेटी लागीं रावात. कित्याक पयलें सैरीन देयरी आनी पद्र्याक सिमिस्त्री भितर येतले मागीर तुमी येचें. आतां हांगासर थोडी मदल्यान आयल्यांत तांणी मोन्नाचें दिश्ट घालून देगेक वेचें. मागीर देगेक तावनूच हांगासर येवन मोन्नाचें दिश्ट घाल मदल्यान खुर्सा फाटल्यान पुरशांक वेचें. देव बरें.
सुवातेक हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता अर्पो म्हजो भोवतान येयला तुका म्हज्या जिवा केन्ना तुजे मुखार पडन पळेन तुका देवा होवी तंबाची सुवातेक हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता होवी तंबाची सुवातेक हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता देवाच्या घरा
दुश्मन के डोलासा
सोम्या जेजू क्रिस्ता तीन दीस कोणाक विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे कोण तुवें पवित्र केले तशें जरी कुडीने केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात ते आमचें प्रार्थन मानून घे या फोंडान तुज्या साकराक या जाक माक वाल्डराक शांत विशेव मेळो तूंच आमचें पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बघून ताका पावय तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशीं देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारक्या विनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमेचे अधीन करुया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताला मी मागया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या पंढरतून रडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भावाक याजक मार्क वाल्डराक सास्तेक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसय आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मोरणावर आमी सुमेज दुखेत चल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सुरेशपर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची आज माक वाल्डराची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक ताका मन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवटायलो तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निकपूंच्या या आमच्या भावाक विसलेल्या सांगता सर्गीच्या सुखांत वांटोला बरी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय Sakrulita Mogadar
हरवो